जाणें ही नोटीस दिली आनी दॅट नोटीस वॉज एन आय ओपनर फॉर म्युनिसिपालिटी अशें म्हाका दिसता. कित्याक नोटीस दितकचूच तांकां जाग आयली. आनी आतां जर पळयत जाल्यार खुबशे हांव आतां येतना सगळे कडेन लक्ष मारतालो की खुबशे मार्केट ताणें निवळ केल्ले आसा. पुणून एक प्रश्न हांगा उद्भवताच की नोटीस तुमकां कित्याक दिवची पडटा. जेन्ना एक कंप्लेंट करता मनीस ताणें पयलीं म्युनिसिपालिटीनूय कंप्लेंट केल्ली आसतली किंवा खंयी जेन्ना कंप्लेंट करता कंप्लेंट लक्षांत येतकच रोखडीच एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. 10 दीस दिल्ले त्या 10 दिसांचे एक्चुली 1 म्हयनो 20 दीस जाले आनी आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या वयर जाले. सो 1 म्हयन्या उपरांत कारवाई केली. आमी ताजें कौतूक केलांच कारवाईचें. पूण ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्ली. जेन्ना एक जो मनीस कंप्लेंट करता तेन्ना रोखडीच यंत्रणा सगळी कार्यान्वत जावंक जाय आशिल्ली. पूण ती जातना खुबदां दिसना. हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका अजून मेरेन कळना की ही एपथी उदासीनता म्युनिसिपालिटीची कित्याक आसता. कारण आनी हाणें म्हाका दिसता बाब राणेनूच म्हणिल्लें की तुमकां कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा. मुळात तुमच्या रिपोर्टरांनी असो क्वेश्चन केल्लो की मुळात कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा. म्युनिसिपालिटीक हें दिसना. मार्केटींग कमिटी आसा तांचे वर्कर आसा कितलेशेच म्युनिसिपालिटीचे लोक हांगा येता. फायन जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना खंय तरी हे कमी जातलें. नाल्यार आमी पळयतात हे सगळे जे आसात ते म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ थुकपी न्हू पूण भायले येतात पळय घेवपाक कितें ते थुकतात. त्या खातीर हे खंय तरी बंद जावचें. गोंयभर आमचो म्हापसा मार्केट म्हणून पळयता आनी आमी म्हापशेकार म्हणून. सो एकठांय येवचे हितून कंप्लेंट घातली किंवा हे तरी कांय प्रॉब्लम ना. बरें करपा खातीर जर कंप्लेंट येता जाल्यार आमी सुद्दां सदांच वांगडा आसता. आनी ताका लागून ह्या सगळ्या हेजेर तेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवचें जेणे करून लोकांक हायजिनीक वेवस्थीत येवन आनंदीत सगळे भाजी मार्केट तशें आपली नुस्तें खरेदी करपाक तांकां मेळचें ही म्हजी विनंती आसा नगरपालिके कडेन. परत आनी कंप्लेंट आत्माराम गडेकाराक तेंच्यांनी फायल करपाक हो टायम दिवचो न्हू. आनी ताका लागून हांव आत्माराम गडेकाराचें अभिनंदन करता की ताका लागून ही सगळी प्रक्रिया सुरू जाली आनी ताका लागून नगरपालिकेक जाग येयली. आनी आमचे बाजार कमिटीचे prima facie how you see the last inspection and as they have mentioned on this report that they have been given a written letter to various department and some work is in progress. So totally work is not done, so it must be in process.